सेंटर फॉर पेडियाट्रिक डेव्हलपमेंट, म्हणजेच नॉट ओन्ली फॉर ऑटिझम बट अदर म्हणजे स्पेशल चाइल्ड कशें आसा न्ही तांचे अर्ली इंटरवेंशन, थेरपीज, प्रोसिजर्स, इम्प्लांट ह्या गोष्टीं भितर जे कितें सुविधा निर्माण करपाक शकता, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करपाक शकता, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन हे सगळे कार्य घेवन ते केल्ले आसा. तांचे स्पेशलायज्ड डॉक्टर्स आसतले आनी तातूंत भितर जेंचे कॅर आसा, आयडेंटिफिकेशन आसा, भुरग्याक कसले तरेची डेफिशियन्सी आसा किंवा कसले तरेचे डिसेबिलिटी आसा हे सेंटर कळप हें अत्यंत गरजेचें. आनी अंडर वन रूफ आमचे कडेन MRI, CT स्कॅन, न्यूरोलॉजी, सर्जिकल आहा कितें जाय, ऑर्थोपेडीक जाय तुका कितें तरी, तांचे मागीर ऑर्थोपेडीक फिजिओथेरपी जाय, स्पेशलायज्ड बिहेवियर कावन्सिलींग जाय, कावन्सिलर आसा, सायकॅट्रीक कावन्सिलर जेसिका आसा. सो ऑल दीस थिंग अंडर वन रूफ. फक्त आमचे प्रॉब्लेम आहा ते सर्टिफिकेशनचे. ते सर्टिफिकेशनान गव्हर्मेंट डॉक्टर्सांनी जर हांगा धाडलो, जेन्ना गव्हर्मेंटच्या अजय सराचें म्हाका दिसता डिपार्टमेंट जावपाचें तें जालें की वी कॅन सीट टुगेदर एन एक तसो आमी म्हयन्यान एकूच दीस सुद्दां ठरयलो की सकाळीं आयलो तूं, सगळे टेस्ट केले, सगळ्या दोतोरांक एक कन्सल्टेशन घेतलें एट वन प्लेस, सर्टिफाय, सो तांकां एक बरें फास्ट हेल्प जातली.